नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. मायनिंग धोरण मंगळारा मंत्रिमंडळा मुखार. मुख्यमंत्री म्हणटा छत्तीसगडांतली कोळशा खण गेली म्हणून फरक पडना. गरज पडल्यार कोळसो आयात करतलो. केंद्र बदलता MMRD कायदो. मोपा विमानतळाक दसऱ्याच्या मुर्तार सरकार काडटा RFQ. जानेवारी म्हणल्यार RFP, मार्च म्हणल्यार नेमतले कॉन्ट्रॅक्टर. मुख्यमंत्र्याची घोषणा. स्वच्छ भारत नितळ गोंय अभियान गोंयभर सुरू. म्हयनोभर चलतलें अभियान. मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा डिसेंबर 2015 मेरेन गोंय चकाचक करपाची मोख. मंगळाच्या कक्षेत पाविल्ले मंगळयानान मंगळावेले जमनीचो पयलो फोटो पृथ्वीर धाडलो इस्रो. मंगळावेली जीवसृष्टी, उदक, मीन, वातावरणातले जीव जंतूचो शोध सुरू. उदकाची बिलां ऑनलायन भरपाची व्यवस्था. क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बँकिंग, SBIतल्यान भरपाची बिलां सध्या दक्षिण गोंयांत, फुडल्या टप्प्यात गोंयभर. आनी काणकोणा भाटपाळे सकाळ फुडें एक्सिडेंट. चली गेले. ताबो सुटिल्ले ट्रकान वडयलो रस्त्या कडेचो बस स्टॉप. कॉन्क्रिटाचें बांदकाम आनी मोटारसायकली. बसीक राविल्ले चलयेक मरण. खबरो विस्तारान. गोंयचें मायनिंग धोरण मंगळारा मंत्रिमंडळा मुखार येता म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला. छत्तीसगडांतली कोळशाची खण गेली म्हणून गोंय सरकाराक व्हडलो फरक पडना. गरज पडल्यार वीज प्रकल्पाक कोळसो आयात करतलो म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयता. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा प्रमाण 6 म्हयने भितर केंद्र सरकार धोरण थारावन कोळशाचे खणीचेर निर्णय घेतलो अशेंय पर्रीकारान म्हणलां. केंद्र सरकार मायनिंगाच्या MMRD कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो आसा. केंद्र सरकारान दिल्ले 214 कोळशाच्या खणींचे लीज सुप्रीम कोर्टान बेकायदेशीर थारायल्यात. तातूंत गोंयच्या IDCची खण गेली. ते खणींतलो कोळसो काडून सरकार छत्तीसगडान पावर डेव्हलपराक दिवपाचो आशिल्लो. थंयच्यान गोंयाक सवाय भितर वीज मेळपाची आशिल्ली. पर्रीकार म्हणटा खण गेली म्हूण फरक पडना. जाय जाल्यार कोळसो आयात करतलो. काय फरक पडना आमकां? काय ना. एक पेट्रोल पंप बंद पडलो जाल्यार तुजी गाडी बंद पडटा. सो इफ द कोल ब्लॉक इज नॉट गिवन, आय विल इम्पोर्ट द कोल इफ रिक्वायर्ड. बट आय डोंट थिंक इट विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसिजन. पर्रीकार म्हणटा कोळशाच्या खणींचो विशय एकदाचो तडीक लावचो म्हूण केंद्र सरकारानूच सुप्रीम कोर्टाक सांगिल्ले. कोर्टान निकाल दिल्ल्यान केंद्र सरकार कोळशाच्या खणींचेर धोरण थारावंक मेकळो. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जे कितें मागलेले तें सुप्रीम कोर्टान दिलां. सेंट्रल गव्हर्नमेंटान कितें मागलेलें? गिव फायनॅलिटी टू द ऑर्डर, गिव डिसिजन. अजून पर्यंत असले मामले सगळे जे कोर्टांनी आसात ते सगळे 20-20 वर्सां, 15-15 वर्सां कोर्टानूच आहा. सो सुप्रीम कोर्टाक तांच्यानी सांगलें तुमकां जाय तो निर्णय दिया पण फायनल दिया. सो दॅट केस इज नाव डिस्पोज ऑफ विथ दॅट ऑर्डर. सेंट्रल कोर्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसिजन. लेट देम टेक डिसिजन. एका म्हयन्यान क्लियर जातलें. केंद्र सरकार MMRD कायद्यान दुरुस्ती करपाचो आसा. तो केंद्रीय कायदो आनी धोरण गोंयचे मायनिंगाकूय लागता. कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंगाच्या बाबतीत जे गोवा सरकार लागू जाता गोंयच्या खाली कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग इम्प्लिकेशन्स आहा कित्याक तुमी चिंता करता? restricted coal. Once they have cancelled, the Supreme Court role is over in that. Now let Government of India take appropriate decision and make necessary. ह्यो गजाली कितें necessary amendment हातून जर तूं कायद्यान केलें एक लायन घाली की गव्हर्मेंटाक कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग गरज ना. विशय सोंपलो न्ही रे. सुप्रीम कोर्टान दिला जजमेंट बरोबर दिला. 6 म्हयने ताणें टायम पिरियड दिला विथड्रॉ करपाक. ताच्या भितर सरकारान योग्य तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह आनी इकॉनॉमीक निर्णय घेवंक जाय. It should be fair and transparent. कितलो घेतलो की जालो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. मोपा विमानतळाचें काम पर्रीकार सरकारान सुरू केलां. विमानतळाचो अणभव आशिल्ले कंपन्या कडच्यान जागतीक पावड्यार RFQ प्रस्ताव 3 ऑक्टोबराक दसऱ्याच्या मुर्तार सरकार मागयतलो. डिसेंबर म्हणल्यार RFQ थारतलो. उपरांत RFP थारतलो आनी मार्च म्हणल्यार कॉन्ट्रॅक्टर नेमतले. गोंय सरकारान गोंयभर म्हयनेभराची स्वच्छ भारत नितळ गोंय मोहीम सुरू केल्या. मुख्यमंत्री पर्रीकार पणजे मिडिया कडेन उलयलो. मोपा विमानतळ बांदपाचें काम गोंय सरकारान सुरवात केलां.
दसऱ्याचे मुहूर्तार सरकार विमानतळा खातीर कोटेशनां मागयतलो. हाचेर मंत्रिमंडळाचो निर्णय अजून जावपाचो आसा. मार्च म्हळ्यार कॉन्ट्रॅक्टर नेमतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान मिडियाक उलोवन दाखयलां. पणजे स्वच्छ भारत नितळ गोंय मोहिमेक सुरवात केल्या उपरांत तो उलयतालो. 3 तारखेक दसऱ्या दिसा वी आर रिलीजिंग RFQ. Only cabinet decision is to be taken, which will be done on Monday or Tuesday. Sir, advertise may come on Tuesday. RFQ chair म्हाका दिसता 90 days selection जावंक जाय. It is only qualification. That means we will select people who will be eligible to quote for RFP. साधारण RFQ डिसेंबर पर्यंत ताजे प्रोसेस कंप्लीट जातलो. जानेवारी पर्यंत ती ऑर्डर वतली. ती म्हणजे कोण सिलेक्ट जाले तर ती जाले की RFP येतलो इमिजिएटली विथीन 10-15 days. सो मार्च एप्रिल पर्यंत कॉन्ट्रॅक्टर शूड बी ऑन एप्रिल भितर. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गांवस. प्रधानमंत्री मोदीचे स्वच्छ भारत अभियान 1 सप्तक पयलींच नितळ गोंयच्या नांवान ब्रेस्तारा गोंयभर सुरू जालें. 2 ऑक्टोबर मेरेन अभियान नेट धरतलें. म्हयनोभर तें चलतलें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार पणजेचें अभियान सुरू केले उपरांत मिडिया कडेन उलयलो. डिसेंबर 2015 मेरेन गोंय चकाचक करपाची सरकाराची मोख. न्हंयत कोयर उडोवपाचें बंद जावचें म्हूण पुलाचे दोनूय वटेन जाळी मारतले म्हणूनय तो उलयला. पणजे बेळगांव हायवेचें 4 लेनिंग 29 सप्टेंबराक सुरू जातलें. पणजे जुंता हावसाच्या सोपाणाचेर सारण मारून मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिरेस्तारा नितळ गोंय येवजणेची सुरवात केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या स्वच्छ भारत अभियाना खाला गोंय सरकारान ही नितळ गोंय येवजण चालीक लायली. डिसेंबर 2015 मेरेन नितळ गोंय येवजण पुराय करपाची मोख सरकारान दवरल्या. 19 डिसेंबर 2015 पर्यंत गोंय कचरा मुक्त जावंक जाय. क्लीन सगळ्या शाळांनी सगळ्या सरकारी ऑफिसांनी 4 बीन सिस्टीम आमी इम्प्लिमेंट करतले. ज्या व्हरतात आनी मांडोवन उडयता. सगळ्या ब्रिजांक सायडीक नेटिंग करा. 2 ऑक्टोबराकूच मासिव सगळ्या गोंयच्या लोकांक सहभागी करून 29 तारखेक 9:30 वरांचेर 4 लेनिंग ऑफ नॅशनल हायवे 4A बिगिन्स फ्रॉम कसलें जंक्शन म्हणटा मेर्शी जंक्शन. मडगांव शारांत नितळ गोंय येवजणेची सुरवात नुस्तेमारी मंत्री आवेर्तान फुर्ताद आनी आदलो आमदार दामू नायकान केली. So it is not only that we should do all the state work, but I would like to tell the public also to help us in doing. ही कॅम्पेन आयच्यान सुरू जाल्या ती 23 ऑक्टोबर पर्यंत वतली. आमी मातशे बँड जावन 4 जाण जर काडले जाल्यार बाकीचे 40 लोक आमकां हातभार लायतले. सांगे आनी कुडचडे आमदारांनी नितळ गोंय मोहिमेंत वांटो घेतलो. आयज सांगे प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या आजूबाजूचो परिसर जो आसा मोठी मोठी झाडां आशिल्लीं ती सगळी मारली आमी. म्हणजे म्हणजेच सामकी हॉस्पिटलांच्या धर्यांतल्यान भितर सरतालीं. वो लोकांक एक सोचणी दिवपाक जाय की कचरो आसा तो व्हरपाक येता तेन्ना तुमी भायर कित्याक उडोवपाक जाय. तेन्ना हो जो प्रायम मिनिस्टरान जे आयच्यान 1 म्हयनो चालू दवरपाचें केलां असो एक बरें आसा. वास्को जाल्ल्या कार्यावळीत वीज मंत्री मिलिंद नायक आनी वास्को आमदार कार्लूस आल्मेदा वांटेकार जाल्ले. काल म्हाका रात्री 7 सीएमान आपोवन हाडलो. सगळ्या मिनिस्टरांक आपयले. सगळ्यांक डायरेक्शन दिला. एक्चुअली त्याचें प्रॉपर प्लॅनिंग 2 तारखेक जातलें. मुळगांव म्युनिसिपल कावन्सिलान अशें डिसिजन घेतला की सगळ्यांक डस्टबीन दिला आनी हाऊस टू हाऊस डोर टू डोर कलेक्शन तयारी चालू केल्या. नितळ गोंय येवजण चालीक लायतना फोंडेचो आमदार लवू मामलेदार आनी फोंडे पालिके मदीं मातसो बोवाळ जालो. कोऑर्डिनेशन न्ही म्हाका दिसता खंय तरी म्हाजेर आनी दिनाचेर पर्सनल हें आसा एनिमिटी आसा. चूक जाली आमची लोकां कडेन क्षमा मागता हांव की असल्या कावन्सिलरांक आमी निवडून दिल्या म्हणून साहेब. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुधवारा मंगळाचे कक्षेत पाविल्ले भारताचे मंगळयानान मंगळावेले जमनीचो पयलो फोटो पृथ्वीर इस्रोक धाडलो. द व्यू इज नायस अप हियर म्हूण मंगळयानाकडच्यान पयलो फोटो पावलो आनी ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरेन फोटवा सयत पावली. मंगळाचे जमनीकडच्यान 471 किलोमिटरांचेर मंगळयान ताचे कक्षेंत फेरे मारता. ह्या यानावेली वेगवेगळी उपकरणां वापरून आतां मंगळावेली जीवसृश्टी, उदक, मीन, वातावरणांतले जीव जंतू सारकेल्या गजालीचो सोद आनी अभ्यास इस्रोन सुरू जातलो. आतां घेवया एक विराम.